कदंबा महामंडळान डिजिटलाचे वेगवेगळे प्रयोग सुरू केल्यात। हे सिस्टम फुडल्या 2-3 म्हयन्यां भितर जाग्यार घालतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। जाल्यार राष्ट्रीय गॅस सर्ती उपरांत दर एका वाठारांत ईव्ही बस चलतल्यो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी स्पश्ट केलें। कदंबा महामंडळान डिजिटलाचे वेगवेगळे प्रयोग सुरू केल्यात। हे सिस्टम फुडल्या 2-3 म्हयन्यां भितर जाग्यार घालतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। जाल्यार राष्ट्रीय गॅस सर्ती उपरांत दर एका वाठारांत ईव्ही बस चलतल्यो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी स्पश्ट केलें। धारबांदोडा तातोडी वाठारांत पर्यटक बशीचो अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस गोंया सावन बेंगलोर वताली। बशी मुखार अचकीत गायो आयिल्ल्यान बस चालकाचें नियंत्रण सुटलें आनी बस हुमतली। ह्या अपघातांत 20 ते 25 प्रवाशी गंभीर जखमी जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। फुडलो तपास चालू आसा। धारबांदोडा तातोडी वाठारांत पर्यटक बशीचो अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस गोंया सावन बेंगलोर वताली। बशी मुखार अचकीत गाय आयिल्ल्यान बस चालकाचें नियंत्रण सुटलें आनी बस हुमतली। ह्या अपघातांत 20 ते 25 प्रवाशी गंभीर जखमी जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। फुडलो तपास चालू आसा। पर्यटकांनी येरादारीचे नेम मोडचे न्ही, सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही, तशेंच रेंटेड बायक वा कार दितात त्या धनियांनी विचार करून आपल्यो गाडयो पर्यटकांक दिवच्यो। रेंट अ कॅब गाडयांचो अपघात जालो जाल्यार गरज पडल्यार रेंट अ कॅब धनियाचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। पर्यटकांनी येरादारीचे नेम मोडचे न्ही, सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही, तशेंच रेंटेड बायक वा कार दितात त्या धनियांनी विचार करून आपल्यो गाडयो पर्यटकांक दिवच्यो। रेंट अ कॅब गाडयांचो अपघात जालो जाल्यार गरज पडल्यार रेंट अ कॅब धनियाचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। गोवा मायल्सान मल्टी मॉडेल ॲप तयार करून आणि कदंबा महामंडळा वांगडा करार केला, जातून कदंबा बशीचो वेळ ट्रॅक करप आणि ऑनलायन पेमेंट करून तिकेट लेगीत घेवपाक मेळटल्यो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें। तशेंच येवपी कांय वर्सां आनी कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी लेगीत घेतल्यो। गोवा मायल्सान मल्टी मॉडेल ॲप तयार करून आणि कदंबा महामंडळा वांगडा करार केला, जातून कदंबा बशीचो वेळ ट्रॅक करप आणि ऑनलायन पेमेंट करून तिकेट लेगीत घेवपाक मेळटल्यो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें। तशेंच येवपी कांय वर्सांत आनी कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी लेगीत घेतल्यो अशी म्हायती तांणी दिली। बरेचो वायटाचेर जैत मेळोवपाचो उत्सव म्हळ्यार दसरो वा विजयादशमी। दसरो एक म्हत्वाचो उत्सव म्हणून पुराय भारतांत वेगवेगळ्या परंपरे प्रमाण मनयतात। गोंयांत दसऱ्या निमतान दर एका घरांत गाडयांची आनी शस्त्रांची पुजा करतात। ह्या शुभ मुहूर्तार लोक व्हडा प्रमाणात भांगर तशेंच घरगुती वस्तूंची खरेदी करतात। नवरात्री जाल्या उपरांत 10व्या दिसा दसरो व्हडा उमेदीन मनयतात। अशा तरेन वर्साचो आनंदोत्सव सुरवात जाता।
उच्च न्यायालयाच्या आदेशावयल्यान कोलमरड रस्त्याचे डी ते ई मेरेन डांबरीकरणाचेर चर्चा करपा संबंधी मडगांव नगरपालिकेची खाशेली बसका जाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावयल्यान पालिकेच्या स्वखर्चान रस्तो बांदपाचे आदेश दिल्यात. 5 लाख खर्चाचो अदमास आसा, हाचे खातीर रोखडेच निविदा काडटले अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावयल्यान कोलमरड रस्त्याचे डी ते ई डांबरीकरण करणाचेर चर्चा करपा संबंधी मडगांव नगरपालिकेची खाशेली बसका जाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावयल्यान पालिकेच्या स्वखर्चान रस्तो बांदपाचे आदेश दिल्यात. 5 लाख खर्चाचो अदमास आसा, हाच्या खातीर रोखडेच निविदा काडटले अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिली. बँड वादना सयत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दसरा संचलन मया व्हडा उमेदीन जाले. खाकी पॅन्ट आनी व्हाईट शर्ट हो संघाचो ड्रेस घालून राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सयत आमदार प्रेमेंद्र शेट हे संचलनात वांटेकार जाल्ले. बँड वादना सयत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दसरा संचलन मया व्हडा उमेदीन जालें. खाकी पॅन्ट आनी व्हाईट शर्ट हो संघाचो ड्रेस घालून राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सयत आमदार प्रेमेंद्र शेट हे संचलनात वांटेकार जाल्ले. चोपनाव्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाच्या भारतीय पॅनोरमा विभागात खातीर 25 फीचर फिल्मां आनी नॉन फीचर फिल्मांची निवड जाल्या. हातूंत कोंकणी, मल्याळम, बंगाली, हिंदी तशेंच कन्नड फिल्मांचो आस्पाव आसा. सुयश कामत हांणी दिग्दर्शीत केल्ले सदाबहार ह्या कोंकणी लघुपटाचो नॉन फीचर विभागात निवड जाल्या. इंडियन पॅनोरमा फिल्म विभागात मल्याळम भाशेंतलो अट्टम हो ओपनिंग फीचर फिल्म आसतलो, जाल्यार मणिपुरी भाशेंतलो एंड्रो ड्रीम्स हो ओपनिंग नॉन फीचर फिल्म आसतलो. ह्या विभागा खाला निवड जाल्ली फिल्मां 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती इफ्फीत प्रदर्शीत जातली. कळंगूट दर्यादेगेवेली बेकायदेशीर गजाली बंद करतले आसत जाल्यार टावट्सांचो बंदोबस्त करचो पडटलो. टावट्सांक लागून डान्स बार चलतात, पोलिसांनी आपलें काम सारकें करपाक जाय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन तीच स्टेप परत झरयल्या. पूण हे बेकायदेशीर टावट्सांचेर बडी केन्ना पडटली आनी डान्स बार केन्ना बंद जातले हो उमळशिकेचो प्रश्न आसा. सात्तीसावे राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे दबाज्यान उक्तावण करपा खातीर गोंय सरकार तयार रावला. गोंय राज्या वतीन सर्फर कात्याक वयलोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक रिले मशाल दिवची अशी सुचोवणी राज्य सरकार भारतीय ऑलिंपिक संघटनेक सुचयतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कळीत केलें. हेमा सरदेसाय आनी सुखविंदर सिंग ह्या सारकेले नामनेचे गायक प्रेक्षकांचे मनरिजवण करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सात्तीसावे राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे दबाज्यान उक्तावण करपा खातीर गोंय सरकार तयार रावला. गोंय राज्या वतीन सर्फर कात्याक वयलोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक रिले मशाल दिवची अशी सुचोवणी राज्य सरकार भारतीय ऑलिंपिक संघटनेक सुचयतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हेमा सरदेसाय आनी सुखविंदर सिंग ह्या सारकिल्ले नामनेचे गायक प्रेक्षकांचे मनरिजवण करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान कळीत केलें.
फाटल्या वर्सा दसऱ्या खातीर 100% फुलां भायल्या राज्यांतल्यान येतालीं. हे फावट दसऱ्याक गोंयची बायलां रस्त्याच्या कानाकोनशाक फुलां विकतना दिश्टी पडटात. हाचोच अर्थ गोंयकार शेतांनी देंवतात आनी गोंय स्वयंपूर्णतेच्या वाटेर चलपाक लागला, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. स्वयंपूर्ण बाजाराचे उक्तावण मुख्यमंत्र्यान हस्तुकी जाले. ह्या संकेतस्थळा वरवीं वेवसाय करपी बायलो तांच्यांनी तयार केल्ली खाणां आनी हस्तकला ऑनलायन विकपाक शकतात. सात्तीसावे राष्ट्रीय खेळा सर्तीत 43 खेळाचे प्रकार आसात. तातूंतल्या 36 प्रकारांत गोंय पंगडांची नोंदणी जाल्या. मात व्हॉलीबॉल आनी बीच व्हॉलीबॉल ह्या प्रकाराक कुशीक दवरिल्ल्यान खेळगड्यांची निराशा. तरी आशेचे किरण दवरून भुरग्यांचे सराव चालूच आसात. सात्तीसावे राष्ट्रीय खेळा सर्तीत 43 खेळाचे प्रकार आसात. तातूंतल्या 36 प्रकारांत गोंय पंगडांची नोंदणी जाल्या. मात व्हॉलीबॉल आनी बीच व्हॉलीबॉल ह्या प्रकाराक कुशीक दवरिल्ल्यान खेळगड्यांची निराशा. तरी आशेचे किरण दवरून भुरग्यांचे सराव चालूच आसात. मंगळाराक माऊस सत्तरीच्या शिरवळनाथ देवस्थानाचो फामाद दसरो व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी आमदार दोतोर दिव्या राणे हांणी भेट घेतली. तशेंच तरंगांत वांटेकार जावन कौल लेगीत घेतलो. तरंगा उत्सवाक व्हडा प्रमाणांत भक्तांनी हाजेरी लायिल्ली. मंगळाराक माऊस सत्तरीच्या शिरवळनाथ देवस्थानाचो फामाद दसरो व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येशी आमदार दोतोर देव्या राणे हांणी भेट घेतली. तशेंच तरंगांत वांटेकार जावन कौल लेगीत घेतलो. तरंगा उत्सवाक व्हडा प्रमाणांत भक्तांनी हाजेरी लायिल्ली. धनगर समाज आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन दसरो दर वर्सा मनयतात. अंदूय तांच्यांनी आपले परंपरे आनी चाली रिती प्रमाणे दसरो व्हडा उमेदीन मनयलो. आंगार पारंपारीक भेस घालून सगळ्या बांधवांनी चपय हो पारंपारीक नाच सादर केलो. धनगर समाजाचो हो आगळो वेगळो दसरो पळोवपाक लोकांनी व्हड्या संख्येन गर्दी केल्ली. धनगर समाज आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन दसरो दर वर्सा मनयतात. अंदूय तांच्यांनी आपले परंपरे आनी चाली रिती प्रमाणे दसरो व्हडा उमेदीन मनयलो. आंगार पारंपारीक भेस घालून सगळ्या बांधवांनी चपय हो पारंपारीक नाच सादर केलो. धनगर समाजाचो हो आगळो वेगळो दसरो पळोवपाक लोकांनी व्हड्या संख्येन गर्दी केल्ली. अंदू वर्साचो पावस सोंपतकीच राज्यांत सध्या उश्णताय वाडपाक लागल्या. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या सुरवेकूच राजधानी पणजेंत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 34 तापमानाची नोंद जाल्या. देखून वाडपी उश्णतायेक लागून लोकांनी काळजी घेवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. तशेंच अशा वेळार उदक, ज्यूस तशेंच आडसराचें उदक पिवन दरेकल्यान स्वताक हायड्रेटेड दवरप गरजेचें. वतान भायर सरतना सत्री, कॅप, स्कार्फ नाजाल्यार ओडणेचो वापर करून जतनाय घेवपाक जाय.
दसऱ्या निमतान केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी अरुणाचल प्रदेशाच्या तवांग हांगासरल्या लष्करांच्या फॉरवर्ड बेजाचेर भेट दिवन शस्त्रपूजा केली। शिमेचेर तैनात आशिल्ल्या सैनिकांक लागूनच देशवासी आयज सुरक्षीतरित्या आपल्या घराघरांनी रावपाक शकतात अशें म्हणीत मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सैनिकांची तोखणाय केली। दसऱ्या निमतान केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी अरुणाचल प्रदेशाच्या तवांग हांगासरल्या लष्करांच्या फॉरवर्ड बेजाचेर भेट दिवन शस्त्रपूजा केली। शिमेचेर तैनात आशिल्ल्या सैनिकांक लागूनच देशवासी आयज सुरक्षीतरित्या आपल्या घराघरांनी रावपाक शकतात अशें म्हणीत मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सैनिकांची तोखणाय केली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सोमाराक दुसऱ्या पर्पल फेस्ट एडिशनाचे लॉन्च केले। 8 जानेवारी ते 13 जानेवारी ह्या काळात आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024चे आयोजन गोंयांत जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री हांणी दिली। फेस्टाच्या लॉन्च कार्यावळीत फेस्टाचो लोगो, वेबसायट, ब्रोशर तशेंच टी-शर्ट लॉन्च जाले। शेतकी धोरण जर परत आयला आसत जाल्यार ते फक्त म्हाकाच लागून आयला अशें विधान विजय सरदेसायान केलां। आतां जे शेतकी धोरण केलां तें सामकें बाबत दर्जाचें आसा अशी टिका आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर केल्या। शेतकी धोरणा विशीं सारकें नियोजन आसपाक जाय जें सरकार करपाक अपयशी थारलां। गोंय म्हणटात तें गोंयकारांचें आसपाक जाय आनी गोंयकारपण हें केन्नाच मरपाक जायना अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान म्हणलें। मायमोळे लेखा कुशीकचो वाठार बफर झोन केल्यार थंय आशिल्ल्या लोकांक तांची घरांचो विस्तार करपाक वा हेर कामां करपाक मेळची ना। ताचे खातीर सरकारान हे विशीं थळाव्यांक थाकाय दिवपा खातीर कितें तरी उपाय काडचो अशी मागणी सरकारा कडेन करतले अशी माहिती मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिली। तशेंच मुरगांवकार कोयर वेवस्थापनाचो लेगीत प्रश्न उपरासला अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें। जीएसटी आकारणी संदर्भातल्या प्रक्रियेक डेल्टा कॉर्पोरेशन कंपनीन आव्हान दिलां। हे आव्हान याचिकेचेर सोमारा पयली सुनावणी जाली। फुडली सुनावणी फेब्रुवारी 2024 जातली। ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे हांणी तशी बाजू मांडली। जीएसटी आकारणी संदर्भातल्या प्रक्रियेक डेल्टा कॉर्पोरेशन कंपनीन आव्हान दिलां। हे आव्हान याचिकेचेर सोमारा पयली सुनावणी जाली। फुडली सुनावणी फेब्रुवारी 2024 जातली। ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे हांणी तशी बाजू मांडली। मडगांव रेल्वे मार्गार जानेवारी ते 22 ऑक्टोबर 2023 मेरेन 27 जाणांक मरण आयलां।
रेल्वे मार्ग क्रॉस करतना 23 जाणांक मरण आयले जाल्यार 4 जाणांनी रेल्वे मार्गार आत्महत्या केल्यात। मडगांव रेल्वे स्टेशन ते दामोदर कॉलेजी मेरेन ह्या अंतराच्या पट्ट्यार 12 जाणांक मरण आयलां। आतां मेरेन 18 कुडींची वळख पटल्या आनी 9 कुडींची अजून वळख पटिल्ली ना अशी माहिती रेल्वे PI सुनील गुडलर हांणी दिल्या। तशेंच लोकांनी रेल्वे मार्गा वयल्यान क्रॉस करचें न्ही अशें सुनील गुडलर हांणी आवाहन केलां।